लो दीस पाड झालो म्हजो एका सकाळी तावन राखून असा खंय गेला गिवो दिसोंकय दिसना कोणे राखचे शिक तू कोणाक राखून असे हांगा कळेने ते जोके माझ्या अंगडीला गी वचून पळयताय गी कोणाक ते म्हणजे आज एक पार्सल येवंक आसलेलें पार्सल गे आतां खंयचे लागायचे पार्सल तुका पोरूस तो भायर तावन गांवांत येताना तुका हाडून दिल्ले तेंच म्हाका जायना म्हणलें पोर आडनायलाय काले हस्ती गजाचे टॉप हांव तितलें मोठी आसा मगे नाही ड्रेस मोठे जाले काले जाले ऑल्ट्रेशन करून घाल ते ऑल्ट्रेशन करून गरजे गी त्या टेलरा कुशीन वचून तो मेजरमेंट कडच्या निबान आसा पळय असले सगळे बॉडी टच करता तें तुका गोत्ता गी नाही तुका थंय दादल्या कुशीन वचपाचें की लेडीज टेलर नांत कितें तुजें लेडी टेलर गी तें पुष्पा ताचें स्टिचिंग पळयलां गी एक हात लांब एक हात मोठो जाता न्ही न्ही तुका हें कळीत आसा गी आजकाल सगळ्याची मोलां चडल्यांत म्हणून ह्या टेलरांनी 25% रेट चडोवन दवरल्या तें कळीत आसा गी तुका किते गोबयलाचे झगडे हांव चांगला पर्यंत आयकता तूं कितें आमच्या झगड्याक तूं पोतोवन उदक सळ करून गायला गे तूं काले न्ही म्हज्या लागीं कशेंय झगडताय ताकाय उलयताय कितें गोयस तर बारी अप्रूप मस्त दिसतलें पळय नासतना ते बाई घराला माय घरा ना म्हणून तू खबरो उलोवंक हांगा आयला की आमी कोणाचे न्ही खबरो उलोवच्यो कोबरो न्ही दट्टू ते मायन आसा न्ही आंब्याचे पुळी मुंचे केल्ले तशे कात्रिना ते फेवरेट न्ही ते दिवंक आयल्यो वय वय कात्रिनाक जमसुरां सकट फेवरेट ताका फेवरेट नातले खंयचे ना आसूं दिने दी गोयस तर आमी हे नुस्तें आसा पळय हा कोरमोळ कितलो येता पळय आज हांव कांय करूंक वचना आज रातीक येन्स आंब्याचें नुस्तें आसा पळय तेन्स एडजस्ट करीत तुवें डिनराक हांव कांय करूंक वचना न्ही हांव गांवांक आयिल्ले दिसा तुका पळोवन आसा एक दीस ऑमलेट केले दुसऱ्या दिसा भायर जेवणाक गेल्ल्या थंय उरले पार्सल करून घरा हाडून केले ताचे तिसऱ्या दिसा थंय रोस आसलो वाड्यान थंय तो तांच्या लागीं विचारन जेवण घरा हाडून तें केलें कशें माट्टिग्याचें त्या रोसाचे घरची म्हज्या मुखार सांगून आसली तांकां जेवण पावना खंय तुवें हाडिल्लें न्ही तांकां तें जेवण उणें जालां ती कितें मनशाने रोस म्हणून कळीत आसा न्ही इल्लेशें चड ऑर्डर दिल्यार कालें जाता हांवें हाडलें एक कॉप नुस्तें तें म्हजे खातीर न्ही तुजे खातीरच हाडलें हांवें तें म्हजे खातीर गे तुवें करचें सक्कर म्हजे खातीरच पूण तुका रांदूंक आलशीपण मात सांगिना काय तूं इल्ले लो उलय सायबा आड्यांत इड्यांत वाड्यांत पुरा आयकताची ससचें हांगा मनशां सभा सगळे कात्रिला तुवें म्हाका इल्ली खबर मेळ्ळी तुज्या गोवान आसा न्ही तुका खाले गोल्ड हाडला म्हूण सगळो सगळ्या वाड्यांत पुरो सगळो आसात वय गे गोल्ड गे तुका कोणें सांगलें ती पाज्जूबाई ती पाज्जूबाई गी वा तिचे आनी तिच्या सुनेचें आसा पळय कितें बॉन्डिंग हांवें तिच्या सुनेक मोनिकाक आसा पळय परतोने विचारलें गोवा येयला न्ही गे फलिंतावन कितें हाडून येयला म्हणून हांवें म्हणलें गोल्ड हाडून येयला म्हणून पळय पळय वचोन तितले वेगी मायेचो कान फुंकला ताणें वाव म्हाका दाखय दाखोवचें कितें गो तें एक मुस्कान गी कित्याक कितें जालें गोल्ड म्हळ्यार हांगा प्रगलचे गोल्ड न्ही गो नेस्कॅफे गोल्ड विटा मारी गोल्ड गोल्ड विन्नर आनी एक फेस पॅक हाडला तें गोल्ड येब्बे ते सगळे हांगाच मेळटा गो तो फॉरीन सोमू देखून तें न्हू हांगा ओवन हाडनयला सक्कड हांगा कांय मेळना म्हणून पावनांतल्याक एक टॉप हाडला ते रॉनियमाच्या रेडे हागली येत हळे न्ही वेगळी वेगळी हायवे लागीं वचून रावून येता वचून थंय कितें आसा तें एक फाल्यां एक फंक्शनाक वचूंक आसा गो देखून अर्बनीक तावन एक ड्रेस ऑर्डर केला हांवें ते कॉस्टली लेंगी कॉस्टली तरी कितें रेड्यांक घालचे घालून वचोन पातेक वचोंक जाता गे म्हाका पळया दादल्यानो आमी थंय भायर कश्टांनी काम करना गांवांक येताना हांकां गांव 4 गांव भोंवन विंचून हाडून दिवचे गांवांक आयल्या मागीर आमी मुंदीर ही माजरां सगलो गांव समोर जाल्ल्या भशेन करता
Mama Ailo, Marina Chimoda Lailo, Yamazole Champilan Takaya Gazakailo, Yamazole Champilan Takaya Gazakailo, Yaya Maya, Yaya Maya, Yaya Maya, Yaya Maya, Yaya Maya, Marina Chimoda.